I4, page number 117. I4. मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटूया. आयज आमी हे रात जागरण आतां सोंपयता आसतना ही मिसाची भेट सगल्यांची तुमची इंतेसांवां तुमी देवा मुखार घालची. आयचे मिसाचे इंतेसांव आमी करीत भशेन भेटयता. देवाक दिन वाचून फेलिसियाना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयची मिसाची मांडावळ तशेंच आयच्या आख्या नायट विजिलाची मांडावळ करूंक सगल्यांनी जाणी भार घेतला, हातबोट घातला. तांचेर सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आमचे दोतोनीचो कॅटिकॅटिकल एन्युअल डे. आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. भोव करून संवसाराची शांती पासत मागुया. इराण, इज्रायल आनीक अमेरिका हांचे मदें घेर जें चालू आसा तें बंद जावंक संवसाराक शांती आसूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, खेरीत भाशेन रातचो वेळ आमी जेजू सांगाता सारला. जेजूचें उतर आमच्या कानार पडलां आनी ह्या फांट्या पारार जेजूचें जेवण शेवूंक ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. जोएल प्रवादी पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणटा, तो राता उलयता तो सर्वेस्पोर, उपास करून रुदोन करून विलापून सगळे तुमच्या काळजान म्हजेशी पोतून येयात. आमी जायते पावटी चुकता, जायते भासांची पातकां आदारून जेजू कडसून आमी पयस गेल्या. ताचो सांगात आमी सोडला, पूण जेजू काकलुचर म्हूण आमी जाणाव आनी ह्याच भावार्थान आमी जियोंक गरज. तर ह्या वेळार जेजूच्या उल्याक कान दिवन आमचे पातक सोडूंक आमकां सगळ्यांक जेजूचे बोल दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानान बापाचो आदार आमकां मागुया. तशेंच हो आयचो आयतार आमच्या दियोसिजीन भुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलेलो आयतार. सगल्यांक जी भुकेक लागून आनी पिडेक लागून कश्ट वतात तांकां आमच्या मनान दवरुया. भुके वेळार जेवण तयार करता त्या शेतकामत्यां पासत आनी हेरां पासत मागुया. पिडीच्या वेळार दोतोर, नर्सी आनी मॅडिकल स्टाफ जे पिडेवंताची काळजी घेतात तांचेय पासत आमी मागुया. आनी जायते पावटी आमी चुकल्या. देवाचेर विस्वास दवरूंक, देवाची बरेपणां मानून घेवंक हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत पुनर्जिवनपण उतरेकून जियोवचे बदलेक आमी वायट आदारून पातकाच्या गुलामपणान सांपडल्या आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू तुका आमचें काळीज दिवचे बदलेक आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कशें सांबाळचे बदलेक आमी आमचें काळीज पातकाच्या वंडावण्यांक भेटयलां आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर,
सुमया जेजू, आमचें घरच्यांचें मरण पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान आमी मानून घेवचे बलदेक आनी ती स्वर्गार तुज्या सांगाता आसात म्हूण सोत मानचे बलदेक आमी आजून पासून तांकां मेल्ल्या मदें सोदतात आमकां बोगोस. सुमया काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या पुतान संवसाराचो मोग केलो आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. तुज्याच आदारान तेच मोगाचे वाटेन काळजाचे उर्बेन चलूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. शेमारस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलां, म्हाका सगळें गमून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मागण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडल्या. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरता तसली विस्वाशी मेंढ्या सारको जालो म्हजो घात घेवपाक कित्याक येवजितात तें हांव नकळो जालों. जीं आसतना झाड कातरून उडोयान जिवे मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उठून काडुया. ताच्या न्हाणवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचो न्हय असली ताची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा नियेतीन मनसुबी करता, काळजा मनाचो तूं ठाव घेताय, तर ह्या लोकाचो सोद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातान सोडलां. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. परतून म्हणुया. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. खोल खोल कोणान पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विणोदेचो म्हजे प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवांचो तूं जोर ठाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. आमचो जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सवे म्हणून परमेस्वरा आमी बुजता तुका. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. आमचो जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशोवन आसात, त्यावून म्हजो आत्मो दोनयांक आवडोन रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडेचेर आमचो विस्वास सगळो परोम इस्वराचेर. आमचो जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत तारोनाची बोरती. इस्रायेलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो तांच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. आमचो जबाब. ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोरती. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले
चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्या वंदोवण्या पोरमणे चलतात ती देवाक मानू नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदोवण्या पोरमणे न्हय. तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताचीं जावचीं नासल्यात. पूण जोर तर क्रिस्त तुमचें सवें जियेता, तुमचे कुडीचें मोडें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलेलो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्या. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवो केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवोवन केला, तोच तुमचें सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय कुडी नव्यान जिवोवन कोत्तलो. सर्वेस्पराचें उतर. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे शुभ वर्तमान. लाजाराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोमिया तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाच्या मनाक आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळूंक जाय. मार्ता, तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली, तरी आसलो तेच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें, आनीक एक पावटी जुदेयांत वचुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फणान घातल्यार 4 दीस जाल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाळ केलो. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेजू भोग खंती बरीच जावन आपुणूय सगलोच थरथरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? ताणें ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून जुदेवांनी म्हणलें, पळयात, हो ताचो कितलो मोग करी. पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणलें, ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान हाका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान खंतीचो उस्कार सोडून जेजू समाधीशी पावलो. ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मार्तान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास धरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना.
म्हणटोच ताणें फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयता. म्हजें सदांच तूं आयकताय म्हूण हांव जाणो. पूण हांगा आसलेल्या पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सत मानशे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणटोच ताणें व्हडल्या तड्यान म्हणलें, लाजार भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाळयांनी बांदलेले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुरलेलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचूं दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयिल्ल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. आयज रातभर जागरण करून जायतें देवाचें उतर आमी आयकलां, जायतो नियाळ केला. सेरमांव नाका आयज, सेरमांवाक आयज हॉलिडे नाका सांग म्हणटा. जें कितें आमी आयकलां तें आमच्या मनान इल्लेंशें हाडया. जें कितें आमकां लागलेलें आसा तें घेवन परतून घरा या. आयच्या शुभ वर्तमानान जेरिको फकत इल्लें सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी लाजारासाची खबर आयकल्या आनी ही फामील लाजार, मारिया आनी मार्ता ही फामील जेजूची फ्रेंड्स, फॅमिली फ्रेंड्स. आनी आयज आमी फामिलीचेर आयकलां कशे भाशेन आमची फामील कितली गरजेची. तर ह्या रेतिराचो ह्या नायट विजिलाचो एक फोड कसो आमच्या कुटुंबाक, आमचे घोराबे, आमच्यो फॅमिलीज आसात तांकां बरे नदरेन पळोवपाक आमकां सगल्यांक संवय जावन दी. आनी जें कितें आमच्या कुटुंबांनी मातशें वयर सकयल जाल्लें आहा तें जाग्यार घालपाक तरणाट्यांनी, घोव-बायलांनी, वाडलेल्यांनी, शेपाय शेमायनी सगल्यांक आमकां जेजूचेंच कार्य आहा हें समजून घेवन आमकां ही कृपा मागुया. आमी जण एकलो मेल्लीं आसात जाल्यार, मेल्लीं म्हणल्यार फोंडान घालपाची मेल्लीं ती न्हू, पूण एकामेका सगळें संबंद, एकामेकाक रेस्पेद दिवप, एकामेकाक आयकप, वो उक्त्या तोंडान एकामेकाक सांगप बरे भाशेन, ह्या सगळ्यान जरी तर आमी मेल्लीं आसा जाल्यार जेजू पुनर्जिवनपण म्हूण उगडास धरुया. आनी लाजारा भाशेन आमकांय पुनर्जिवन जावंक ही जेजूची आज्ञा, लाजार भायर सर, ते भाशेन आमकांय जण एकल्याक ही आज्ञा आयकूंक येवंक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, आमची थोडीशी मागणी विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आमकां तरणाट्यांक सदांच बरे नदरेन पळोवंक आनी पवित्र सोबेच्या वावरांत मिसळ जावंक आमकां आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. जायतीं तरणाटीं बेकारपणान आपलें जिवीत ओगडायतात आनी निराशीपणान जियेतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून खेरीत भाशेन तरणाट्यांक फावो ती नोकरी दिवंक सरकारी फुडाऱ्यांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
आमी तरणाट्यांनी आमच्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवंक विसरल्या. आमचे ओस्तोंगी आमचें जिवीत जियोंक सोदता. असल्या वेळार आमची पातकां बोगसून आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मागणे आयकून घे बापा. जायत्या देशांनी झुजां जावन इनोसंट लोक कोश्टवता. जायतीं भावा भयणी तशींच भुरगीं मरून गेल्यात. कोश्टवतल्या भावा भयणांक गोठाय मरून गेल्यांत तांकां सर्गीचें सूख मागतना USA, इस्रायल आनी इराण ह्या देशाच्या फुडाऱ्यांची मनां उजवाडाय. तशेंच झुजां बेगीनूच बंद जावंक आनी सगळे देश शांतेन जियोंक बापा लागीं मागुया. मागणे आयकून घे बापा. सर्गींचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मिटवणे वेळा दान घेऊया. C24 पेज 38. C24. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां लायतो प्रतिमेंदिलान म्हज्या जिवावर म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर पदवीदार देवा, आमचे मागणे आयकून घे. क्रिस्ती भावार्थाच्या उजवाडान बोरलोल्या त्या तुज्या सेवकांक ह्या बलिदाना वरवीं नितोळ निर्मळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो खरो मनीस देखून आपल्या इश्टा लाजारा पासत रडलो आनी सासणाचो देव जाल्ल्यान ताणें ताका फोंडांतलो उठयलो. तशेंच मनशा कुळाची दया करून ह्या पवित्र गुटां वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दलबार तुजी महिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोसान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती आमी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन
तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट सोमयाची आणि तू परत येसून तुझे पुनर्जीवन करता. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सरपदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जेजू आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या वावराचे सुवातेर आनीक आमच्या गांवांत वाड्यांत आमकां पुनर्जीवनपणाचो आसरो जावंक कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमचे चुकल्या आनी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातनांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत करूं. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत करूं. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Cię
जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, क्रिस्ताची कूड रगत शेवून आमी ताका एकवटल्या. ताच्या सांद्या मदीं आमकां सदांच लेखूंक फावो कर म्हूण मागता. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. मातशी बसुया. आमचो नायट विजील जो राती सुरू जाल्लो आतां सकाळीं काबार जाता ह्या मिसाचेर. खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिनवास आनी तुमकां सगल्यांक ह्या नायट विजिलान तुमी बरे भाशेन वांटो घेतलो देखून देव बरें करूं म्हणटा. भोव करून सगल्या तरणाट्यांक, आमच्या मुर्मुगांवच्या डिनरीच्या तरणाट्यांक आनीक तशेंच दुसरे डिनरीची तरणाटीं आयिल्लीं आसात. आख्ख्या नायट विजिलाक कोणूच दोंगरार वचोंक ना, कोणूच हिंगा थिंगा भोंवंक ना. सगलीं वागाक भिवन भितर रावलीं देखून तुमकां शाबासकी आमची. आनीक भिवन भितर न्हू पूण आख्ख्या ह्या रितीरान वो ह्या आख्ख्या नायट विजिलान तुमी खरेंच बरे भाशेन वांटो घेतला, भाग घेतला देखून तुमकां आमी शाबासकी दिता. आमचो डिनरी यूथ एनिमेटर आसा ताच्याय नांवान तुमकां शाबासकी पाठयता सगल्यांक. देव बरें करूं. आनीक तुमचो वेळ काडून आयलीं देखून तुमकां देव बरें करूं. समजता. You will not regret for coming today. You will not feel that this was a waste of time, especially first timers. पयले पावटी कोणूय जरी तर नायट विजिलाक येयला जाल्यार समजता तुमी हें बेजेसांव तुमकां जावचें ना म्हूण आनी तुमी खुशाल जातलीं म्हूण समजता. आमचे खेरीत दिनवास आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां दिल्यात. तितून भितर खेरीत शाबासकी आमच्या ह्या नायट विजिलाच्या चीफ कॉर्डिनेटर चॅल्सी. लास्टाक ताणें सगल्यांक थँक्यू म्हणला. ताका कोणें म्हणलो ना थँक्यू, ताका हांव थँक्यू म्हणटा, शाबासकी दिता. ही सगळी टीम बरे भाशेन कॉर्डिनेट करूंक, सगळे डिनरी युथां लागीनूय बीन कॉर्डिनेट करपाक, मागीर आमचे रिसोर्स पर्सन्स आसा तांचे लागीन कॉर्डिनेट करपाक, आमचे टॅक्निकल सपोर्ट आसा तांचे लागीन कॉर्डिनेट करपाक, कॉयरा लागीन सगळ्यां लागीन कॉर्डिनेट करपाक, चाव आनी हेर सगल्यो वस्तू बरे भाशेन मांडावळीन ताणें केल्यो आनी ताचे टिमीन केली देखून तुमकां सगल्यांक आमची शाबासकी. इल्ल्योश्यो ताळयो वाजयल्यार जाता अशें दिसता म्हाका. आमच्या खेरीत दिनवास ह्या भुरग्यांक आनी काजारी यूथ आहा तांकांय बीन बरे भाशेन आयज तुमी गितां गायलीं आनी आमकां आख्खी रातभर जागीन दवरलीं आनीक बरे भाशेन हितून भाग घेवपाक आदार दिला म्हण खेरीत शाबासकी तुमकां. देव बरें करूं. जायते दीस ह्या दिसांनी येवन तेणी प्रॅक्टीस केल्या आनी आपलो वेळ काडून तयारी बरे भाशेन केल्या. हे तयारे पासत तुमकां शाबासकी आनी हाच्या परफॉर्मन्साकूय शाबासकी तुमकां. येता तो आयतार जेजूच्या सोमिया जेजूच्या कोश्टांचो आयतार, वो ताळयांचो आयतार. पयल्या मीस जातलें 6:45 वाजता 6:45. पयल्या मिसा उपरांत ताळयांचेर आशिर्वाद जातलो. सगल्यांनी आपल्यो ताळयो हाडपाक जायो. लोकां कडेन मागीर थिंगा मागनाकाय दी 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 म्हण. तुमी घेवन येयात तुमच्यो ताळयो. ओके. गेल्ले फावटीक मागलेल्यो उगडां आसा मागीर तापयलेलीं. मागनाकाय दुसऱ्या कडेन. तुमच्यो ताळयो घेवन कसल्योय चलतात. चुट्टीच जावपाक जाय म्हण न्हू. ती रामाची चुट्टी म्हणटा ती धयी आहा तीच जावपाक जाय म्हण ना. बेश्ट्यो चुट्ट्यो पासून हाडात. आनीक आशिर्वाद घालता आसतना तो आशिर्वाद चुट्ट्यांचेर तशेंच तुमचेरूय बीन देखून त्यो चुट्ट्यो मातशें हालोवपाक जाय आशिर्वाद घालता तेन्ना. ओके. तुमच्यो चुट्ट्यो हाडच्यो तुमी. तशेंच फुडल्या सोनवाराक आमचो सांतूस पासूस जातलो सांजेर 5 वाजता. म्हणटच फुडल्या आयताराक दाबोलीं कॉपेलान मीस आसचें ना आनी फुडल्या सोनवाराक दाबोलीं कॉपेलान तशेंच इंग्लेज मीस हांगासर इगर्जेन आसचें ना. सांतूस पासूसाची तयारी करूंक कॉन्फ्रारिया. ऑल्टस अवर्स मिटिंगूय फुडल्या सोनवाराक आसची ना. आयज सांजेर आमचो कॅटिकॅटिकल डे सांजेर 6 वाजता सुरू जातलो. आतां सगळीं वचोन न्हिदात बरे भाशेन. अशी तशी भोंवनाकात. यूथ भोव करून न्हिदात आनी सारकीं 5 उठात आनी 6
सोवांक प्रोग्रामाक येयात. आमची भुरगीं तरणाट आयज भुरगीं आपलो कार्यक्रम करतलीं एन्युअल डेयाचो. तांकां आमी सगळीं शाबासकी दिवया, तांचे बराबर रावया. बुधवारा दिसाक सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बसवण जातली आनी शुक्रारा दिसाक सकाळीं 6:30 वाजता, शुक्राराक 5:30 वाजता सांजेर खुर्साची वाट आनीक त्या उपरांत मीस मांडावळ करूंक टीम फॉर SCC आनीक वाट विडोज एसोसिएशन. 12वेच्या भुरग्यांच्यो परीक्षा सोंपल्यात आनीक तांचे निकाळूय आयल्यात. सगल्या 12वेच्या भुरग्यांक आमची शाबासकी, कॉंग्रेच्युलेशन. हिंगा ना जाल्यार जीं कोण तुमच्या घरा आसा तांकां आमची शाबासकी पाठोवची. आनी हे बाबतींत आतां एडमिशन सुरू जातली. आमकां कळोवंक लायल्या नुवें कार्मेल कॉलेज BA BSc BCom हाका फर्स्ट इयर एडमिशन चालू जातलें. DAची समर्थ ऑनलायन पोर्टलाचेर तांणी एडमिशन करपाक जाय. तशेंच सेंट जोझफ वाज कॉलेज कोर्ताली, जंय हांव शिकयतां बॉटनी आनी आंजेला शिकयता कॅमिस्ट्री. बरी कॉलेज ती, धाकटीशी, आनी आमच्यो टिचर्स पासून बऱ्यो धाकट्योश्यो. आनीक आमची खासियत म्हणल्यार मायक्रोबायोलॉजी, जी सावथ गोवान खंयचे कॉलेजीन ना, फकत आमचे कॉलेजीन आहा. कोर्ताली सेंट जोझफ वाज कॉलेज. मातशें सांगात एकामेकाक, तुमच्या गांवांत मायक्रोबायोलॉजी आहा ती सावथ गोवान फकत एकूच कॉलेज सेंट जोझफ वाज कॉलेज कुट्टाळे आहा ती. थिंगा मिस आंजेला आनी हांव शिकयता. हें सगल्यांक सांगात आनी भुरग्यांक धाडात. कोणाकूय नाल्ल घेवपाक जाय जाल्यार फाब्रिकान कळोवपाक लायलां, पाडो केल्लो आसा, नाल्ल आसात एवेलेबल. तुमी फाब्रिकाची कमिटीक ना जाल्यार चर्च ऑफिसान कळोवचें. आमच्या इगोर्जेन TV मॉनिटर्स घालपाक, TV स्क्रिन्स घालपाक तुमकां उलो मारलेलो. 6 ज्यो स्क्रिन्स आमकां जाय ताका आमकां डोनेशन वा स्पॉन्सर्स मेळ्ळे. ह्या स्पॉन्सर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागता. आतां ती एक लास्ट आहा ती उरल्या, व्हडली आहा ती, भायर भितर सगल्याक घेवन भोंवपाची आहा ती एक उरल्या. तेचो एस्टिमेट आसा 66,000. तुमकां कोणाकूय जरी तर खुशी आसा जाल्यार मुखार सरचें आनी आमकां कळोवचें. खेरीतमीस 26 तारखेर सकाळीं 8 वाजता कोसेसांव जोसेफा लांदेस म्हयन्याचो उगडास. तशेंच समुदायाची जमात फादर आग्नेल समुदाय आसोय सेर्तोर डिकोस्टा हांच्या घरान फाल्यां सांजे 4 वाजता. एका बऱ्या देखणारान इगोर्जेक 40,000 आपली देणगी दिल्या, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत, निमणें गीत जाल्या उपरांत मागूंक लायलां ह्या देरांतल्यान सावन भायर सरपाक बरीशी काळेली च्या आतां तुमकां दवरलेली आसा. वयता आसतना वाटेर तुमी न्हिदोन बीन पडना जावपाक, सारकी बरे भाशेन घरा पावपाक ह्या वाटेन सावन भायर सरचें. बिस्कूट ही आहा. सगळे डिनरी यूथ आहा तांकां खंय ऑफिसान भितर सर म्हणलां आनी लोक आहा तांकां ह्या देरांतल्यान सानूच डिनरी युथान सगळ्यान एंट्री इगोर्जेच्या ऑफिसान मारची. उबी रावया. खेरीत आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्परा तुजे काकुतीच्या देण्यांक ओतरेकतले तुजे पोरजेचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या प्रेरणान ती आशेता तें तुज्या उदारपणान तिका मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. दुसरें मीस 8:30 वाजता जातलें. शेवटाक गायन घेवया. I-28 पेज 133. I-28.
सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे योग दिता सगळे तुझे अपमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे योग दिता आत्म्या म्हज्या काळजांत देवा